नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। प्रुडंट स्कॉलर 12वेच्या भुरग्यांक घरचे घरा प्रुडंट आनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर लेक्चरां ल्युपिन हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल फोरमा बरोबर उपक्रम बुधवारच्यान लेक्चरां सुरू। बुधवारा सावन अनलॉक 2 शाळा कॉलेजी जिम थिएटरां सामूहिक कार्यावळी उत्सव बंदूच निर्बंधित वाठारा भायर थोडी मेकळीक प्रधानमंत्री म्हणटा खबरदारी कडे घाळपणा नाका। भारताचे पहिले एंटी कोविड वाशीन मानवी ट्रायलाक तयार। हैदराबादच्या भारत बायोटेकान वाशीन केला तयार। डीसीजीआयचो बावटो जुलै सावन मानवी चाचण्यो सुरू। साखळे भंडारवाडा देसाई नगरान मिनी कंटेनमेंट झोन मोती डोंगर जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन कुंकळे फातर्प्यां केशी वाडल्यो। पुलीस हेडक्वार्टर्सान कोरोनाची एंट्री। कोविडाचो सगळ्यांत चड अर्थीक धपको गोंयच्या अर्थवेवस्थेक। चालू अर्थीक वर्सा जीडीपी 14.5% मेरेन पडपाची शक्यताय। इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चाचो अदमास। बांयगिणी कोयरा प्रकल्प वर्सभर फुडें धुकल्लो। अरिश्टाच्या काळान प्रकल्पाक हात लावचे ना। टुरिझम जाग्यार घालूंक बार अँड रेस्टॉरंट जावंक जाय सुरू म्हणटा मंत्री लोबो। आणि देशाची रक्षा सुरक्षा सार्वभौमत्व अखंडत्वाक घातक म्हणून केंद्र सरकारान टिकटॉक धरून 59 चीनी ॲप्सांचेर घाली बंदी। हॅलो व्ही चॅटूय गुगल प्ले स्टोरा भायर। प्रुडंट स्कॉलर्स आता 12वेच्या भुरग्यांक घरच्या घरा प्रुडंटाचेर वेंचीक शिक्षकांची लेक्चर्स प्रुडंट ल्युपिन आणि गोवा हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल फोरमाचो मेळून एकठांय उपक्रम शिक्षण संचालकाच्या हजेरेन मुख्यमंत्र्यान मंगळारा लॉन्च केलो। बुधवारच्यान सकाळी 8 ते 10 मजगती प्रुडंटाचे लेक्चर्स टेलिकास्ट जातले। प्रुडंटाचे बाकीचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेरूय ही लेक्चरां मेळटली। रोखडोच 10वेच्या भुरग्यांकूय अश्योच टीव्ही क्लासी सुरू जातल्यो। Welcome to the 12th standard. Hello students, how are you? I'm excited. Are you? Student Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals, in association with Higher Secondary Principals Forum. सुरुवातीक आमी 12वीची क्लासी लॉन्च करतात। फाल्यां सावन सकाळी 8 ते 10 हे लेक्चर सुरू जातली एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे। आणि हे करपा फाटलो हेतू होच की जेन्ना आमी वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्था कडेन उलोवपाक लागले तेन्ना सगळ्यांची एक आशिल्लो की ऑनलायन चलता पूण सगळ्या म्हऱ्यात पावना। आनी एक गजाल लक्षांत आयली की ऑनलायन जेन्ना चलता तेन्ना प्रुडंट ताज्या की चड सगळे लोकां म्हऱ्यात पावता, गांवांनी पावता। सो जेन्ना चॅनल आसा तेन्ना आमच्या भुरग्यांक ताजो फायदो जावचो आनी एटलिस्ट बोर्डाची परीक्षा 10वी आनी 12वी ह्या 2 स्टँडर्डांची ज्यो म्हत्वाचे आहात तातूंत भितर एक आमचें योगदान येवचें आनी त्याच बरोबर सुरवात 12वी कडच्यान करची आनी मुखार 10वीचोय विचार करचो। की क्विक रिस्पॉन्स जो मेळ्ळो म्हणजे प्रुडंटा कडेन ज्या वेळार उलयलो तेंचे रिपोर्ट घाडी आसा तेंचे कडेन उलयलो तेंच्यांनी इमिडिएटली प्रमोद आचार्यांक कॉन्टॅक्ट करून एका झूम मिटिंगेन आमचे फायनल जाली। क्विक रिस्पॉन्स कितें आसता आनी तेजे कशे फायदे जाता हे खरेंच प्रुडंटा कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें। एका मिटिंगेन आमी सगळें फायनल केलें। तेंच्यांनी आमी मांडलेल्यो त्यो आयडिया ज्यो आसा तेज्या फुडें वचून आनीक बऱ्योचश्यो आयडियाज आमकां सांगल्यो। हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल फोरमाच्या वतीन प्रुडंटाचे हांव अभिनंदन करता, तांचे सगळे कर्मचाऱ्याचे अभिनंदन करता की हो जो उपक्रम आसा हो दीस प्रोजेक्ट इज फॉर अ गूड कॉज। आणि हांव असो निश्चितच गोंयचे जे हायर सेकंडरी भुरगे जे शिकतात तांकां निश्चितच फायदो जातलो। So our knowledge is increasing and also there is a huge improvement. And one more thing I want to thanks to the Prudent Media which came this program as Prudent Scholars, and I am also part of that one. I am very happy, and the Lupin company.
other media people if you will work it, and we can show video type of coaching that will improve a lot by just listening to the lecturer or teacher. If you'll see the video or cinema type of things in the theater, the level of understanding will be far better. I'm sure that this will supplement the efforts of the department. We are also working for providing education to children who are left out of online education. We are also working towards providing such educational content for the primary classes, and in fact we'll be partnering with Prudent and DD Goa for provision of the same. Honorable CM has already given a go-ahead to the proposal. सगळ्यात पयली हांव खूब अभिनंदन करता प्रुडंटच्या पुराय टिमीचे. दे हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. जशें बाब दिपकान सांगलें, आपूण फक्त ताचो रिपोर्टर घाडी हाजे कडेन उलयलो, तांणी विदीन अ सेम मिटींग प्रमोदाक सांगलें आनी इतकें फास्ट सगळें जावन येयलें. हें केन्ना जाता, जेका समाजांत कितें तरी करपाचें आसा, देन ओन्ली इट इज पॉसिबल. म्हणजे जेका आमी म्हणटा समाजाची तळमळ आसा, समाजांतलो प्रॉब्लेम कळटा आनी तो सॉल्व करपाक जाय. हाजी जेन्ना ताका खंत आसा तेन्नाच तें जावपाक शकता, अदरवायज इट इज नॉट. त्या खातीर तांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेवन इतके बेगीन स्टेप घेतली, त्या खातीर तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी आपलो प्रुडंट चॅनल, जाचो रीच सगळ्या पेक्षा चड आसा, सगळ्यांच्या पर्यंत आसा, आनी रीच नाय जाल्यार यूट्यूबाचेर आनी बाकीच्या माध्यमाचेर वचून बाकी सगळे जाण पळोवपाक शकतले. हाज्या खातीर म्हाका दिसता हरशीं जाल्यार स्टुडंट्सांक फक्त एकाच टिचरा कडल्यान शिकपाक मेळटालें. आतां म्हाका दिसता एडिशनली 2 टिचरां, म्हणजे दीस इज लायक अ ट्युशन दिल्ल्या सारकें. इन शॉर्ट, दीस इज ह्या स्टुडंट्सां खातीर खरें गिफ्ट आसा. आमचें डिपार्टमेंट इन कॉर्डिनेशन वीथ द प्रुडंट आनी दूरदर्शन वील स्टार्ट वीथ द 10th स्टँडर्ड फर्स्ट. म्हाका पयलीं तुमी 12थाचें केलां, तर आमी 10th स्टँडर्डाचें जें आसा हें पयलीं सुरू करूं येता. पहिल्या टप्प्यान इतिहास, इंग्लिश, फिजिक्स, गणित, अर्थशास्त्र, अकाउंट्स विशयाचेर लेक्चरां जातली. उपरांत एक एक करून हेर विशय. 10वे खातीरूय अश्योच क्लासी सुरू करपाचो प्रुडंटाचो प्लान आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बुधवार सावन 31 जुलय मेरेन अनलॉक 2 केंद्राचे नवे नेम जारी. अनलॉक 2 शाळा, कॉलेजी जुलय 31 मेरेन बंदूच. जिम, थिएटरां, सांस्कृतीक, सामाजीक, धार्मीक, एंटरटेनमेंटाच्यो कार्यावळी बंद. निर्बंधीत वाठारा भायर थोडी मेकळीक. रातचो कर्फ्यू 10 ते फांतोडेर 5 मेरेन. हायवे म्हाल, प्रवासी येरादारीक मेकळीक. प्रधानमंत्री म्हणटा खाळपणा नाका, प्रतिबंधीत वाठारांनी चड खबरदारी जाय. समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा. और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा. साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे. आणि 80 करोड लोकां खातीर ही येदी व्हडली गिफ्ट माननीय पंतप्रधानान दिला. खरोखरूच आमी म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हें सरकार आसा. लास्ट मनशा पर्यंत पावपा खातीर माननीय पंतप्रधानांनी घेतलेली स्टेप आसा, ताचें सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय. फाल्यां सावन 31 जुलय मेरेन अनलॉक 2 शाळा, कॉलेजी 31 जुलय मेरेन बंद. जिम, थिएटरां आनी मेट्रो रेलूय बंद. सामुहीक, धार्मीक, सांस्कृतीक कार्यावळी बंद. निर्बंधीत वाठारा भायर थोड्या गतिविधींक मेकळीक. राष्ट्रीय, राज्य हायवे, म्हाल, प्रवासी येरादारीक मेकळीक. कर्फ्यू रातचो 10 ते फांतोडेर 5 वरां मेरेन. भारताचे अँटी कोविड वाशीन मानवी चाचणेक तयार. हैदराबादचे भारत बायोटेकान तयार केला.
DCGAचो मानवी चाचण्यांक बावटो ICMR आनी पुण्याच्या व्हायरोलॉजी संस्थेन कोविड-19चो जनुकीय अंश भारत बायोटेकाच्या स्वाधीन केल्लो. हे भाशेन कोविड रोधक आनी मनशाक निर्दोख म्हूण रिपोर्ट आयिल्ल्यान चाचण्यांक बावटो. जुलैसान मानवी चाचण्यो सुरू. बुधवार सावन अनलॉक 2 चालीक लागता आसतना गोंयान कोरोनाची दिशी नेट. पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सानूय एंट्री. दोगा पुलिसांक कोरोना. सांखळे, भंडारवाडा, देसाईनगराचो कांय भाग आनी मिनी कंटेनमेंट झोन. मडगांवां, मोतीडोंगरा आनी जुवारीनगर कंटेनमेंट झोन. सांखळे, मोतीडोंगर, जुवारीनगरा बरोबरूच कुंकळे, फातर्प्या केशी वाडल्यो. विधानसभेचें अधिवेशनूय खंय डिस्टन्सिंगान. सांखळे, भंडारवाडा आनी देसाई नगराचो कांय भाग मिनी कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर केला. थंयचो आमदार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान रवींद्र भवनात हेल्थ ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, पालिका प्रशासन आनी बाजारकारांची बसका घेतली. भंडारवाडा हो मायक्रो कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केल्या. देसाईनगर हांगासर एक मायक्रो म्हणजे थोडीशी घरां थंयसर एक मायक्रो कंटेनमेंट झोन आमी डिक्लेअर केला. जेणे करून बाकीच्या सगळ्या उरलेल्या लोकांक आमी अलर्ट केल्या. त्यांच्या संपर्कान आयिल्ल्या सगळ्या जाणांक टेस्टिंग करपाक लायला. And one case has been also reported at Gortan. That area also, portion of Gortan area also we have sealed. We have also chalked out a plan wherein police officer, market inspector of Sakre Municipal Council will do patrolling in Sakre Municipal area in a dedicated vehicle and will do a loudspeaker announcement. आनी दिसाक ना म्हणल्यार 200 तरी सॅम्पल्स आमी काडटात आनी धाडटात. एंड देन ओन्ली थिंग कितें आतां प्रॉब्लम आतां आमकां फुडें येवपाक लागल्या टेस्ट करपाक वीच इज रॉंग. जे सिम्टोमॅटिक्स आसतात, जे कॉन्टॅक्ट्स आसतात, तेणीच येवन करूंक जाय. बंद जाय जाल्यार आपणें आपले सेल्फ लॉकडावन करपाचें. आमी 4 दीस दवरले त्या प्रमाणे सगळें जालें. आतां फुडें आमी सोमार पर्यंत ज्या कोणाक जाय तेणें दवरपाचें. कोणाक फोर्स ना. मजगतीं दिवचल शारांतूय कोरोना पावलो. थंय RTO एजंट म्हूण काम पळोवपी एकल्याक कोरोना बादलो. मोती दोंगरूय कंटेनमेंट झोन केला. थंय मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग सुरू. केशी वाडूंक लागिल्ल्यान जुवारीनगर कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर जालो. मांगरावेल्या लोकांचे पोटाचे हाल जाता तशें जावंक दिवंक नाका म्हूण मागणी. आमकां ते मंगूर जालें सिस्टम हिंगा जाल्लें नाका. कित्याक तांकां जेवण मेळना कांय ना. ताका लागून एकूच आनी सेकेंड मागीर रिक्वेस्ट आसा जे ऑफिसर जो कोण इन्चार्ज तांकां एक रिक्वेस्ट आसा म्हाज्या सायडीच्यान फॉर द पीपल ऑफ जुवारीनगर. मागीर मागणी आहा की तांकां मातशें राशनाचें आनी कितें दाल रायस तेंचे मागीर तांकां सारकें तांकां मेळ मातशें आनी बरें जातलें. लोकांचे भितोयन तरी आमगे पंचायतीन वो MLAन भितोयन चोवपाक लोकांचे हाल जाता. ते लोकांक आमगे लेबर क्लास दे जस्ट मॅनेज फ्रॉम हँड टू माउथ. चाय जोडटले आनी आजीचे येतले. लोकांक जेवण ना, दूद ना भुरग्यांक धाकल्या. सो कितें म्हूण हें प्रोविजन करूंक जाय लोकांक. नाजाल्यार दिस सिट्युएशन विल बी वर्स्ट दैन मंगूर. नॉर्वेजियन एस्केप क्रूज शिपींतल्यान आयिल्ले 473 तारवटेंची कोरोना टेस्ट नेगेटिव्ह. All those 473 seafarers who had undergone this COVID test yesterday, their results are all negative, and we already started with the next procedure of immigration clearance, custom baggage checking, and they have started moving to home quarantine as laid down in the SOP. फातर्प्या कुंकळे एकदम 13 केशी मेळ्ळ्यो. पयर 2 मेळिल्ल्यो. ते उपरांत 82 जाणांची टेस्ट जाल्ली. थंय आतां 15 केशी. पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांतले 2 पुलिसांक कोरोना बादलो. हेडक्वॉर्टर सॅनिटायज केला. बांयगिणी कोयरा प्लांट वर्सभर तरी फुडें धुकल्लो. टुरिझम सुरू जावंक नाशिल्ल्यान येणावळूय ना. अरिश्टान ह्या प्रकल्पाक हात घालचे ना म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत प्रुडंटा कडेन उलयलो. टुरिझम सुरू करतले जाल्यार बार्रा, रेस्टॉरंटाय खंय उक्ती जावंक जाय. लायटीच्या खात्याचे इशू घेवन मंत्री काब्रालूय मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो. आमी डिसायड केला की बांयगिणी प्लांट ऑन होल्ड दवरपाक, म्हणजे ऑन होल्ड. ऑब्जेक्शन्स आशिल्ले ओ कितें रिजन? ऑब्जेक्शन ना. सद्याक जे आमचे फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट्स आहा, जे ट्युरिझम इंडस्ट्री आयज खंय तरी बंद पडलेली आहा, ही रिवायव जावपाक आमकां मिनिमम 6 to 8 months लागतले. कोवीड जो तर काबार जाल्या उपरांत इंडस्ट्री स्लोली स्टार्ट जातली. आतां स्टार्ट जातलीच, पूण फूल स्विंगान पावता म्हणसर 1 वर्स लागतले. काकोराचें काम चालू आहा, आमचे कालांगुटाचें काम चालू आहा.
आनी कलांगूटचो प्लांट आमी एक्सपान्शनाकूय घातलेलो हय. सो सालिगांव आमचो 150 आतां 250 जातलो. टुरिजम सुरू जातले जाल्यार खंय बार आनी रेस्टॉरंटां उक्ती जावंक जाय. इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू जावपाक जाय. आमी कोवीड म्हणून उपाशी मरोंक आहा नाल्यार. पण MHA गायडलायन नॉट अलाउड. MHA गायडलायन नॉट अलाउड करता न्हू. MHA गायडलायन जे आहा इज नॉट अलाउइंग बार्स फॉर ऑल ओवर इंडिया. गोवा इज अ डिफरंट, इट्स अ ट्युरिजम स्टेट. आमी जर तर फाल्यां ट्युरिजम ओपन करूंक सोदता म्हणटा जाल्यार बार एंड रेस्टॉरंट तुजे ओपन ना जाल्यार कोण येतलो. लायटीचे खात्याचे इश्यू घेवन मंत्री काबराली मुख्यमंत्र्याक मेळून गेल्लो. A routine violation where people are getting affected because of power issues. So थंय एनहान्समेंट ऑफ ट्रान्सफॉर्मर 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर पावर ट्रान्सफॉर्मर वो बारीक ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय, खंय घालपाक जाय त्यो फाल्यां हांवें हाडलेले. ते 15 प्रोजेक्ट अजूनय आमी एसिडेंट करपाचे आहा. ते दितले मागीर सीएमाक. सबस्टेशन येवपाचें. हय सबस्टेशन आसा. हय सबस्टेशन आसा. मागीर कंप्लिशन ऑफ सबस्टेशन आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच मिळूया. देशाची रक्षा, सुरक्षा, सार्वभौमत्व, अखंडत्वाक घातक म्हणून मोदी सरकारान टिकटॉक धरून 59 चीनी ॲपांचेर बंदी घाल्या. हॅलो, WeChat सारकेले ॲपूय बंद. घर मंत्रालयाचे सायबर गुन्यांव समन्वयक केंद्र तशेंच देशभरांतल्यान ह्या ॲपा विशीं कागाळी येवंक लागिल्ल्यान खबरदारी म्हूण ॲपाचेर बंदी घाल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्रालयान अर्द काडली. हडफड्या सॅटर्डे नायट मार्केटाकडे अंजूण रस्त्यार मध्यान राती ॲक्सिडेंट. किर्गिस्तानी बायल सुवातेरूच गेली. राती सुमार 1 प्रसंग. किर्गिस्तानी आलियाना अबिकेवा म्हणटा ती 40 वर्साची बायल मोटरसायकली सकट रस्त्या कुशीकचे व्हाळान पडली. मोटार बरीच डॅमेज जाली. ती मोटारीनूच आडकून उरली. पुलिसांक पयलीं मोटार भायर काडून उपरांत बॉडी काडची पडली. कोविडाचो सगळ्यांत चड अर्थीक धपको गोंयाक. गोंयचो GDP सादारण 14.5% पडू येता म्हूण इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चाचो रिपोर्ट. वेगवेगळ्या राज्याच्या अर्थवेवस्थेचेर कोविडाच्या संभाव्य परिणामाचो संस्थेन अभ्यास केला. ल्हान राज्यांक चड मार, चड गोंयाक, उपरांत गुजरात, सिक्कीम, आसामाक. गोंयचो GDP खंय 14.3% मेरेन पडू येता. 10 जुलै सावन मडगांवचे होलसेल मार्केट उक्ते करात म्हूण हायकोर्टाची HGPDA अर्द. मार्केट म्हयन्याभरान उक्ते करचे म्हूण सोमारच्या बसकेन HGPDAच्या वांगड्यांनी इशू काडिल्लो. रिटेल सेलाची परत कोफुसांवां जातात म्हूण HGPDAन ह्या मार्केटाक शिस्त लावंक खासा दिशानिर्देशूय दिल्यात. 25 मार्चा सावन मार्केट बंद आसा म्हूण होलसेलर कोर्टान गेल्ले. बँकेचे मनीस म्हूण सांगून फोनावेल्यान बँक अकाउंटाची म्हायती, ATM डेबिट क्रेडिट कार्डाचे नंबर घेवन हातोहात पयशे ट्रान्स्फर करपी दोगा राजस्थानींक क्रायम ब्रांचीन अनूपगड वचून उखल्ले. 26 वर्साचो लखविंदर सिंग आनी 43 वर्साच्या दर्शन सिंगा कडेन बँक पासबूक, ATM कार्डां, मोबायल, सिम कार्डां मेळ्ळ्यात. म्हापशेचे एके बायलेक दोगांनी 13 लाखाची तोपी घाल्या. ताळगांवां शेतां पुरयतात म्हूण एक्टिव्हिस्ट आमदार पंचायतीचेर फुर्योज. सरपंच म्हणटा सगळ्या कायद्यान प्रियोलचो आमदार मंत्री गोविंद मडकय PHCन पळोवणी करूंक पावलो. थंयच्यो गजाली खंय जाग्यार घालतलो. फोंड्या अंदू वेल्या बाजारान विठ्ठल मंदिरान कोरोनाक लागून एकादशीचो उत्सव दबाजो ना. लोकांनी खंय घरांतल्यानूच विठ्ठलाचें दर्शन घेवचें. गोंयभरच्यो घडामोडी. ताळगांवां पंचायत घर आनी बाकीच्या कामांक शेतां पुरवप चल्ला म्हूण एक्टिव्हिस्टांचो आमदार आनी पंचायतीच्या नांवान बोवाळ. Is this the development that the man is wanting to give us? It is to further his personal interest, and I am saying it, let him come clean on this. He is furthering his own personal agenda in Talegaon. He, along with his wife, who is the revenue minister, is doing it. सरपंच म्हणटा एक्टिव्हिस्ट बेठेत जळटात. सगळे कायद्यान चल्ला. It is all revolving against Montserrat family. Montserrat minister zalo. I think they are jealous that she is a minister. I think they are jealous that Babushi is holding this opportunity. See, land filling permission clearly states that you can fill the land for the panchayat ghar. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे मडकय PHCची पळोवणी करूंक पावलो. तो थंयच्यो गजाली जाग्यार घालूंक म्हूण गेल्लो. एक आमी प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ज्या तरेन हांवें PHC बेतकी हेजो एक वेगळो एक नियाळ केल्लो आसा, तसोच एक मॉडेल ह्या मडकय PHCन
आमी दिवचो अशे तरेचो म्हजो विचार आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेजी डागडू जी काही गोष्टी टेंडर म्हणजे स्लॅब पडटा तेजे पेंटींग जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आमी पेशंटां खातीर सगळे काही गोष्टी करतात म्हणजे फॅसिलिटी दिवपाचो आमचो हो प्रयत्न आसा. ती देखरेख कमिटी सध्या ना आनी ती इमिडिएटली बाय 1 month ऑफ टायम ही देखरेख कमिटी ह्याच सगळ्याक लोकांक घेवन आमी ग्रामस्थांक घेवन करपाचो तेवूय हांवें आज निर्णय घेतिल्लो आसा. फोंड्या वेल्या बाजारांतल्या विठ्ठल मंदिरात अंदू कोरोनाक लागून एकादशीचो मोठो उत्सव ना. लोकांनी घरचे घरा विठ्ठलाचें दर्शन घेवपाचें. बारीकशा पद्दतीन आमचे कमिटीचे मेंबर आनी आमचे देवळाचे गुरुजी मोहन बाकरे यांच्या उपस्थितीन सकाळी फुडें अभिषेक जातलो महाअभिषेक. तेन्ना हो अभिषेक आमी 10 सुमार टीव्हीर दाखयतले. तेन्ना तुमी विठ्ठलाचें दर्शन घरा रावन घेवचें, घरा रावन नामस्मरण करचें, देवळा कडेन गर्दी करची न्ही. कारण हो रोग सहवासान वाडत रावता. आमच्या गोंयांत खूब प्रमाणान केसीस वाडलेले आसा. दुसरे दिसा चिखलकालो हो विठ्ठलाच्या आंगणात भुरगे सगळे आमचे खेळटा. तो आमी ह्या महामारीक लागून आमकां रद्द करचो पडटा हेजी नोंद घेवची. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.